सातेरभाट वळवयचे सातेरीचे दैवत पुर्विल्ल्या काळासावन अस्तित्वात आसा। आदिशक्ती आदी माया सातेरीच्या नावा वेल्यानूच ह्या थळाक सातेरभाट हे नाव मेळ्ळा असे जाणटे सांगतात। असे म्हणटात पयलीं खंय हांगा दाट रान असलें, जातून शेमयांच्या झाडाची दाटी असली आणि ह्या शेमयांनी एक रोयण असली। गांवाच्या लोकांचो शेत होच मुखेल धंदो जाल्ल्यान दर एकल्या कडेन गोरवां असली। गोरवां ह्या रानात चरताली। एक गाय खंय आपल्या पाडकाक दूध दिनासतना दर दिसा शेमयान आशिल्ल्या रोयणी कडेन वचून सोरपाच्या रुपात येवपी अस्तुरेक दुधाचो नैवेद्य दिताली। एका गांवकार्याक हाची सुरूस लागली आणि ताणें सगळ्या गांवकारांच्या कानार ही खबर घातली। सगळ्यांकूच उमळशीक लागली। मोठे श्रद्धेन सगळे कामाक लागले। कसाकस शेम आणि काट्यांची झाडां कापून सरभोंवतणीचो वाठार निवळ केलो। तेन्ना सोरोपरूपी अस्तुरेच्या रुपान सातेर म्हामायेन गांवकार्यांक दर्शन दिलें। रोखडेच गांवकाऱ्यांनी रोहिणीचेर एक ल्हानशी खोप बांदली। मुखार खोपीच्या जाग्यार देवूळ बांदलें। देवळात रोहिणी मुखार देवीच्या चांदणीची मूर्ती स्थापना केली। पोन्न्या देवळाच्या सोंड्यावेल्यान दरवट्ट्यार आशिल्ल्या तारखेवेल्यान देवळाचो जिर्णोद्धार 1930 वर्सां जाल्ल्याचें कळटा। तशेंच भायल्या मंडपाचें काम 1924 सुरू जावन 1925 वर्सा पुराय जाल्ल्याचें कळटा। सर्गेस्त बाबलो नाईक पणजी हांच्या आदारान श्री शांतादुर्गा देवस्थान समितीन हे काम केल्लें। चला तर आता पळोवया श्री शांतादुर्गा देवस्थान सातेरभाट वळवय हाची शिखर कलश स्थापना।
शिखर कलशस्य शांता दुर्गा परमेश्वर्यै नमः नमस्कारं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमायुधं दैवासांगृताणि साध्या सन्ति देवाः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः शिखर कलशस्य शांता दुर्गा परमेश्वर्यै नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। चला पुढे दे चंद्र सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवे नारायणे नमोस्तुते। हर ओम। कलशस्य मुखे रुद्रकण्ठे विष्णु समाश्रितः मूले तत्रास्थितो ब्रह्मा मध्यमात्रो गणास्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो
ऋग्वेदोताय यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रितः गायत्री चैव सावित्री शान्तिपुष्टिं करीदताम् आयान्तु शान्तार्थं दुरितक्षयकारकः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रितः हरः कोणीतरी एक विदेशी विचारलं म्हणे, अरे आमच्याकडे नुसतं एकच देव असतंय आणि तुमच्याकडे एवढं देवता असतात आणि तुम्ही एवढं देवतांचं कसं काय पूजा करता? आमचं एक देव असतंय. आम्ही विचारलो की ऐकतंय आणि आम्हाला जे पाहिजे ते देतंय म्हटले. ते म्हटले तुमचं देवता कंटाळ वाटतंय कारण का सगळ्यांकडे जाता येत नाही त्याला. जर 10 व्यक्ती विचारत असेल तर 10 व्यक्तींकडे कधी पोहोचणार तुमचं देव? आमचे एवढे देवता आहेत ना की परवा दिवशी एकाने असं म्हटला, मी सगळे देवतांचं पूजा करतो आणि सगळ्यांचा प्रार्थना करतो. मी म्हटलो काय मागतोस? काही नाही हो, माझं जास्त काही अपेक्षा नाही. देवता किती आहेत? 36 कोटी, बरोबर. मी दर दिवशी 36 कोटी देवतांकडे प्रार्थना करतो. मला गाडी नको, मला महल नको, मला दागिने नको, मला काय म्हणतो संपत्ती नको, काहीच नको. 36 कोटी देवतांकडे एक भक्त, हिंदू भक्त विचारतोय मला काहीही नको, पण आपण सगळ्यांना वज्ज होऊ नये म्हणून नुसतं 1-1 रुपये द्या प्रत्येकाने. कळालं? नाही कळालं? 36 कोटी देवतांचं प्रार्थना करतो. मी काय दर दिवशी गाडी नाही मागणार तुम्हाला, मी काय बंगला नाही मागत आहे आपल्याकडे. मी नुसतं दर दिवशी 1-1 रुपये मागत आहे. आपल्याकडे 1 रुपये द्या. प्रत्येक देवतांनी 1-1 रुपये दिले तर किती झाले दर दिवशी? आता लाईट लागला वाटतंय तुमचं. किती झाले? 36 कोटी. म्हणून 36 कोटी देवतांचं कृपा व्हावं तर गायीचं पूजन करावं, कामधेनूचं पूजा करावं आणि आत असलेले एक आहे या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रूपेण संस्थिता ज्ञान रूपेण संस्थिता. ज्ञान रूप असणारे सरस्वती एक आत आहे, तिचा उपयोग केला. 36 कोटी नाही, 36 अरब रुपये पडून असतात. एक विज्ञानी झालं, एक खूप मोठं हे झालं तर एक आत आहे आई, त्यांचंही आराधना. एक लक्ष्मी दोन्हीही हातात आहे. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करामध्ये सरस्वती, करमूले स्थिते गौरी, प्रभाते करदर्शनम. या हातात एवढं ताकद दिलेले आहे देवाने की हे हात हे 10 बोट आहेत. नुसतं अंगठ्या ठेवण्यासाठी नाही, काम केलो तर देश संपन्न होतंय, जीवन संपन्न होतंय. एक देवी आत बसलेले आहे, त्याचाही थोडा आराधना करूया. आणखीन एक बाहेरचं देवी, त्यांचाही आराधना करूया. आणि आराधना करत करत शेवटचं काय जे आहे, whatever there is reality, we have to experience it and that becomes the realization. जे आहे त्या सत्याला मी ओळखलो तर आम्हाला दुःख नाही. जे दिसतंय ते सत्याला ओळखलो तर ज्या एक ना एक दिवशी, ज्या दिवशी आहे त्या दिवशी सुख मिळतंय, ज्या दिवशी नाही त्या दिवशी दुःख वाटतंय. माहित झालं? आम्हाला सुखच वाटावा, आनंदच वाटावा असं वाटलं तर हे सदैव कुठल्या रूपाने राहतंय ना
नमस्कार, हांव सखाराम नाईक, श्री शांतादुर्गा देवीचे आमी म्हाजन. आमच्या देवस्थाना संबंधी सांगपाचें म्हणजे हें देवस्थान जवळ जवळ 500 वर्सां पेक्षा जुनें आसा अशें आमकां जाणट्या कडल्यान कळून येयलां. आतां ही जी नवीन वास्तू दिसता तेज्या पयलीं पारंपारीक जी गोंयची स्थापत्य कला आशिल्ली त्या अनुसार हेर गांवांनी जशी सातेरीची ग्रामदेवतेची देवूळ आसता तशें हें एक देवूळ आशिल्लें आमचें. खूब जुनें जाल्ल्या कारणान देवळाचे प्रकारांतूय बी मातशी अडचण जावलेली लोकांक. देवूळय ल्हान आशिल्लें, लोकांची भक्त वाडले जशें तशें लोकांची अडचण जावलेली. म्हणून म्हाजनांनी विचार केलो की आसा त्याच जाग्यार देवूळ नवीन प्रकल्प आनी पुनर्बांदणी देवाची करया. हो 2011 विचार सुरू जाल्लो आनी 2011 ते आज 2018 पर्यंत टप्प्या टप्प्यांनी हें बांदकाम आनी प्राकाराचें सुशोभीकरण सगळ्या म्हाजनांनी आनी भाविकांनी स्वताच्या खर्चान आज पर्यंत हांगासर वाटचाल देवस्थानाच्या बांदकामाची जाल्ली आसा. देवस्थानाच्या महाजना बद्दल उलोवचें जाल्यार मुख्य महाजन ह्या देवस्थानाचे आसा हे आमी नायक, भंडारी नायक समाजाचे जे लोक आसा. सातेरी भाट तशेंच फोंडचे भाट वळवय ह्या पंचकृषींतले. तशेंच इतर वांगडी आसा ते एक तारी समाजाचे आसात जे चडशी तेंची वस्ती वळवय गांवांत आसा. आनी कामत हे आमचे देवस्थानाच्या महाजनांतले तिसरे कंपोनंट. ह्या देवस्थानाचे एक महाजन कुटुंब जे पणजी सद्या स्थायीक आसा कैलासवासी बाबलो मोर्तो नायक आनी हेंचे कुटुंबीय कैलासवासी डॉक्टर सदाशीव मोर्तो नायक, तेंचे भुरगे आनी तेंचे कुटुंबीय ह्या कुटुंबाचो ह्या देवस्थानाच्या पयलीं पासून बांदकामांत देवस्थानाच्या वेवस्थापनांत एक मोठो वांटो आसा. देवस्थानाचो जो मंडप आशिल्लो तो ह्या कुटुंबाच्या सदस्यांनी कांय वर्सां पयलीं बांदलेलो जुन्या देवळाचो. जेन्ना आमी हें नवीन देवूळ बांदपाक घेतलें तेन्ना आमी महाजनांनी तेंच्या कुटुंबाक आतांची जी पिळगी आसा तांकां रिक्वेस्ट केली की जसो तुमी तुमच्या कुटुंबान पयलीं मंडप बांदलेलो तसो आतांच्या मंडपाचें बांदकाम तुमी करचें. तुमी तो फुडाकार घेवन तें बांदकाम आनी तो खर्च उखलचो अशें आमकां दिसता. मोठ्या मनान तेंच्यांनी सगळ्या कुटुंबांचो विचार घेवन तेंच्यांनी तें हय म्हटलें आनी आज तारखे पर्यंत जवळ जवळ त्या कुटुंबाकडल्यान 60 ते 65 लाख ह्या देवस्थानाच्या मंडपा संबंदी देवस्थान कमिटी कडेन पावल्ले आसा. आनी हो मंडप तुमी मुखार जो पळयता तो एअर कंडिशन मंडप लग्न कार्या खातीर तशीच अगरशाळा ल्हान ल्हान कार्यक्रमा खातीर देवस्थान कमिटी आमी हांगासर भाड्यान दिवपाक सुद्दां सुरवात केल्ली आसा आनी तें उत्पन्न देवस्थानाक येता. जे कोण आमकां हांगासर वेळोवेळी मदत करीत येयल्या आनी ज्या लोकांनी ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांत आमकां सहकार्य केलें आमचे सगळे समाज बांधव, महाजन, देवीचे भक्त, इतर वेलविशर्स, समाजातले इतर सगळे घटक, सरकारी कार्यालयां ह्या सगळ्यांची आमकां ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांत बरे भशेन मदत मेळ्ळ्या. आज पर्यंत सगळ्यांच्या सहकार्यान हें सगळें कार्य मोठें शिवधनुश्य जें आशिल्लें तें म्हज्या सगळ्या बांधवांनी समर्थपणे पेल्लेलें आसा. ह्या मुखारय देवीचो आशिर्वाद आसतलो आनी तेंच्यांनी अशीच देवीची जी बाकीची कार्यां आसात तशीं आनी देवळां ही आमी जशें मानता की देवळां ही समाज प्रबोधनाचें एक माध्यम जावचें. देवळां ही फक्त भक्ती आनी फक्त सांस्कृतीक कार्यक्रम ह्या दृश्टीन पळयनासतना इतर समाजाचे जे प्रस्न आसात त्या सगळ्या प्रस्नांक देवळाच्या माध्यमांतल्यान आजूबाजूच्या परिसरांतले प्रस्न देवळाच्या माध्यमांतल्यान समाजान हातान घेवचे आनी जाता तशें देवळाच्या माध्यमांतल्यान समाजाची सुदारणा जावची, उदरगत जावची अशी संकल्पना ह्या कमिटीन
पंचावळी फरक पडटा तो उत्तम पळय सगळ्या कितें म्हाताऱ्या घरात बापान पळय आनी मागीर मुर्तीकडे पळय आनी मुर्तीकडे मार आपल्या भगवान मार आपल्या गायचे मागतच पडले दिसतले व्हडले आपल्या पास ताणें खबर सांगलें आमी देवाक पांय पुजा करपाक जाय आमच्या प्रमाणे घाटी मेळटा मुर्तीच्या प्रमाणे घाटी मेळटा सगळ्यांकडे नवळाई मागता तुम्ही कायद्याने खूप बरें दिसलें की जवळजवळ 5 वर्सांचो एक कालखंड एक देऊळ पुनर्बांधणीनंतर त्या जागेचर ताचें लोकार्पण जाता आनी 5 वर्सां पयलू फाटीं गेल्या नंतर एक म्हजे मित्र म्हाका मेळपाक आयिल्ले आशिल्ले आनी हांव ल्हानशें एका दुकानाचेर बशिल्लो आशिल्लो खास करून उल्लेख करूंसो दिसता आनी सगळे शैक्षणीक क्षेत्रांत कार्य करताले समीर नायक ज्यांनी आयज ही सुंदर अशी स्मरणिका मुखार हाडिल्ली आसा ते काशीनाथ नायक अध्यक्ष आनी बाकीचे 4-5 जाण आनी आमी देवळाची बुनयाद घालतात असो एक विचार ते आयले सहज हांवें तांकां हांसत हांसत म्हणलें की देवळाची बुनयाद घालता आसतना सगळ्यांचो हातभार खातीर घालतात का आनी कितें तकलेक कितें आसा त्या वेळार ताणें एक विचार मांडलो की आमकां दिसता आमचें देवूळ जें आसा ते सगळ्यांचो हातभार लावन ते मुखार फळास येवचें आनी खरें म्हणल्यार ही देवळाची बुनयाद तो एक विचार आशिल्लो आनी तो विचार आशिल्लो म्हणून त्या विचारांतलो आज सुविचार जाल्लो आसा आनी त्या सुविचारांतून आज संस्कार घडिल्ले आसा ते ह्या सातेरी आनी फोंडचे भाटांतल्या सगळे ग्रामस्थ जे आसा तांचेर घडिल्ले आसा कारण आमी इतलेच खातीर म्हणलें की आमी खुबशे राजकीय क्षेत्रांत काम करतात सामाजीक क्षेत्रांत काम करतात आनी म्हजे मित्र दिगंबर तारी बाबान एक उल्लेख व्यक्त केलो की खुबशे जाण अशे आसात अर्दे जाल्ले देवूळ उरते इल्लेशें पेंटींग किंवा तेजें प्लास्टरींग करपाचें काम करतात आनी तें देवूळ आपूण बांदलें आपूण बांदलें अशें ठोकपणे ताजे जे भोवती जे आसात ते पेरगांव घालीत आसतात पूण ज्या मनशांनी हे देवळाचें सातत्यान रात दीस काम केल्लें आशिल्लें तांचे भितर एक मना भितर एक विचार आशिल्लो की आमचें देवस्थान बरें जावचें एक सुशोभीत जावचें पूण जे प्रामाणीकपणान जे काम केल्लें आसा तांचेर काही गोष्टी अन्यायकारक आसतले आनी म्हणूनच ह्या देवस्थानाचे सगळे सभासद जे आसा जी कार्यकारिणी जी आसा त्यांचे हांव अभिनंदन करता त्यांचे हांव कौतुक करता